कोमुनिदाद कायदो करपा वयल्यान राजकी बोवाळ ताचेर मुख्यमंत्री म्हणटा कायदो झोपडपट्ट्यो कायदेशीर करूंक न्ही, गोंयकारांची घरां साल्वार करूंक। मंत्रिमंडळाची बसका जाले उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो। आतापर्यंत कोमुनिदादीचेर काणकोणा, सालिगांव, पेडण्यान अशे 5 कडेन तांच्या घरांचेर हे डेमोलिशन येयल्लें आसा। ते बाबडे बिचारे गोंयकार आहा भितर, भायले जे सगळ्यांचो आहा पळय न्ही 70 to 80% गोंयकार जेंच्यांनी घरां म्हणजे जवळपास 70 आनी 80 घरां बांदलेलीं आहा। हांव आतां म्हणना 70 आनी 80 घरां बांदलेलीं आहा। काडून जर काणकोणा 500 लोकांचेर डेमोलिशन आहा, 500। सालिगांवान आत्तां 150 ते 200 लोकांचेर जाय जाल्यार व्हेरीफाय करा। गोवा सदन पोस्टा खातीर अर्ज करता तांकां कोंकणी येवपाकूच जाय। गोवा सदनचे पयलीं तांकां कोंकणी रिलॅक्स केल्लें भरपा खातीर पोस्ट, ते रिलॅक्स न करता परत एकदां कोंकणी कंपल्सरी केल्ली आहा त्याय पोस्टांक भरपाक। म्हणजे गोंयकार कोण इंट्रस्टेड आहा पळय न्ही तो थंय वचूं शकतलो। पयलीं ते मदीं रिलॅक्स केल्लें बट ते काडून उडयलें। मंत्रिमंडळाचे बसकेंतले कांय म्हत्वाचे निर्णय अशे। मे 2023 साल्वादोर दिमून पंचायत सभाघरांत IT खात्यान घडोवन हाडिल्ले समर कॅम्पाचे 16 लाख रुपयांच्या बिलाक एक्स पोस्ट फॅक्टो दिला। बिठ्ठोनचे मेरिटायन स्कुलाचे रिडेव्हलपमेंट करतना PP तत्वाचेर ते गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेरिटायन एक्सलन्स GIME करता। डिझायन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट आनी ट्रान्सफर अशा PPP पद्दतीचे हे इन्स्टिट्यूट आसतले। सिंगल बिडर आशिल्ले एजन्सीक वर्साक 25 लाख रुपया दिवपाचे अटीचेर हो कॉन्ट्रॅक्ट दिला। फाटीं मान्यताय दिल्ले होमस्टे आनी बेड एंड ब्रेकफास्ट धोरणांत कांय दुरुस्त्यो करून ताका मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या। IT डिपार्टमेंटान टेंडरिंग करून घेतिल्ले कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन लिमिटेड ह्या PR एजन्सीक 3 वर्साक 15 कोटी फारीक करपाक कॅबिनेटान एक्स पोस्ट फॅक्टो मान्यताय दिल्या। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।